कोकण रेल्वे महामंडळ मडगाव रेल्वे स्टेशनाच्या आख्या वाठारात आशिल्लो आदलो फुटब्रिज बंद केल्ल्यान थळाव्या टॅक्सीकारांनी बोवाळ केलो। फुटब्रिज बंद केल्ल्यान व्हड आर्थीक लुकसाण सोंसचें पडटात। देखून थळाव्या टॅक्सीकारांनी आमदार दिगंबर कामतीची भेट घेवन घडणुकेची सविस्तर म्हायती दिली। उपरांत थळाव्या आमदारान घडणूक थळार वचून पळोवणी केली। हे विशीं संबंधित अधिकाऱ्याकडे चर्चा करून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतले अशें आश्वासन मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिले। मजगती गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय आनी IIT हांणी सादर केल्ल्या संरचनात्मक स्थिरताय अहवालात हो पूल असुरक्षीत थारिल्ल्यान हो पूल बंद करपाचो निर्णय घेतला। कांय मिटरां पयस पर्यायी पायापूल पयलींच बांदला, ताका लागून प्रवाशांच्या हालचालीचेर परिणाम जावचो ना अशें कोकण रेल्वेचे प्रादेशीक सरवेवस्थापक बबन घाटगे हांणी स्पश्ट केले। तशेंच कोकण रेल्वेन हो असुरक्षीत पूल मोडून ह्या सुवातेर नवो पूल बांदपाचो प्रस्ताव मांडला अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें। तो प्रश्न जाला पळय सगळ्यांच्या पोटाचेर येयल्लो आसा। मेन म्हणल्यार कशें आसा, पत्रे मारलेले आसा आनी ब्रिजूय बंद केल्लो आसा। आयज स्थानीक लोक सगळे आनी हे सगळे जमला पळय हांगा ते सगळे लोकल जे ह्या स्टेशना वयल्यानूच पोट भरता आपले। आयज जेन्ना अशें कितें जालें न्हू, खूब त्रास जातले आमच्या पोटाक। कित्याक आयज अशें जालें, कोविडाचो टायम आतां दिसपाक लागलो आमकां हांगा पळोवपाक गेल्यार। कित्याक लोक कोण येना, काय येना अशें। आमच्या आतां तुमकांय देव बरें करूं म्हणल्यार तुमी टायम काडून आमच्या बद्दल येयले म्हूण हांगा। किती आश्वासन आमकां आतां आमदार येयलो, आमदारान सांगलां की आपूण तेंचे कडेन उलयता, जॉयंट मिटींग घेता आनी जॉयंट मिटींग घेवन आमकां सांगलो म्हणून सांगला। सो आमकां बसून हे करतलो। सो आमकां आमदाराचेर पूर्ण विश्वास आसा आनी आमदाराचेर करतलो म्हणून आमकां खात्री आसा। कित्याक तेच्या खातीरूच आयज हांगा डेव्हलपमेंट जावं कितें करता पळय ते तेच्या वयल्यानूच चल्लेलें आसा। कित्याक आमच्यो गाडयो आसा, कोणाची शॉपां आसा, कितें करता पळय आमदारा खातीरूच आमचें सगळें पोट जाल्लें आसा। आनी आमकां इतली खात्री आसा आमदार हेजेर सोल्युशन काडटलो आनी आमच्या सगळ्यांक एक परतो आसा तसो परतो स्थानीक आसा लोकांक आसा तसो पोट भरपाक परतो चान्स मेळटलो म्हणून आमची इतलेच मागणी आसा तुमचे कडच्यान सुद्दां। जाता तितलो बेगीनच्या बेगीन हें जावपा जाय। कित्याक सांग, खूब जाणांनी आपल्यो गाडयो घेतला, कोणान दुकानां घेतला, कोणाचें पोट हेजे वयल्यान चल्लेलें आसा। बारीक वेवसाय आसा हेजे वयल्यान आनी रेल्वे वयल्यान आमचें पोट चलता। हांव मागता हेजे कडच्यान, आमदारा कडच्यान परते मागता, कित्याक बेगीनच्या बेगीन सोल्युशन काडचो आनी हेजेर आमचे सगळ्यांचे पोट परते आसा तशें चालू जावचें। कित्याक खूब जाणांची ल्हान भुरगीं आसा, कितें आसा, तेंचें पोट चलपा जाय। कित्याक आतां हो पीक सिजन, ह्या टायमार अशें जालो म्हणल्यार आमचो पोट खंय तरी हे जाल्लो आसा। कित्याक सगळ्यांक लोनार गाडयो आसा, कोणाची हेजे न्हू, बारीक वेवसाय हांगाच्यान लोक वयर सरलेले आसा। फूट ब्रिजाचो आमकां कांयच बेनिफीट ना आमकां हे सायडीच्यान। कित्याक तो फूट ब्रिज कनेक्टेड टू सगळ्यांक आसा, फ्रंट सायड बॅक सायड सगळें आसा। तो जो आसा पळय तेजे जे स्लोपिंग आसा पळय ते आमकां कांयच ना फायदो। घरांची शॉपवाल्यांची किती डिफिकल्टी आसा आनी कित्याक लागून हे दोन गजाली आसा। एक, रेल्वेन हांगा पत्रे मारले सगळ्यांक। हांव चेअरमॅना कडेन पयर उलयल्लो जेन्ना पत्रे मारता तेन्ना ताका हांवें सांगिल्लें तुमी पत्रे मारपाच्या वाट्याचे जाळी मारा। ते म्हणटा आमकां प्रोटेक्शन करपाक जाय, कोणी येता वता हें करता अशें जावपाक जायना। ते पॉयंट तांचो सारको आहा। पत्रे जाल्यार ते ब्लायंड जाता, तांकां हेवटेचें कांयच दिसना, तावटेच्या लोकांक कांयच दिसना। हांगा दुकानां आसा, टॅक्सी आसा, रिक्षा आसा, ते आपलो पोट भरता। म्हणजे एक सोल्युशन ताका पत्र्या वाट्याच्यो जाळी मारप, हें एक। दुसरें तांणी आतां फुटब्रिज बंद केला बिकॉज ऑफ सेक्युरिटी रिजन। म्हणजे तो ब्रिज वीक आसा असो तांकां रिपोर्ट मेळ्ळा। हांवें रिपोर्ट पळोवना पूण तांकां फाल सांगपाना ते। तांकां सांगला IIM मद्रास आनी IIT मद्रास आनी इंजिनियरींग कॉलेजीन तांकां रिपोर्ट दिला तो लोडिंग चड जालें जाल्यार तो जावपाक शकता। ताका एक सेकंड ऑप्शन इज तो ब्रिज मोडप, त्या ब्रिजा जाग्यार दुसरो ब्रिज तांणी बांदप। हो एक प्रश्न। तिसरें तांचें हो एक्सेस ओपन दवरप। आनी एक तांची मागणी आसा की तो पर्यंत तो ब्रिज जायना तो पर्यंत धाकलो ब्रिज चालप। धाकलो ब्रिजा वयल्यान गेल्यार परत त्याच ब्रिजाचेर वचपाना ते ना सर, ते पत्र लायलो जाल्यार सकयल वचपाक Bridge will be closure, the footbridge. Yeah, this footover bridge existing, not the new one. It was constructed way back in 97-98, and we have done a structural stability analysis of this report through Goa Engineering College as well as IIT, and both the institutes have given a report that structurally this footover bridge is not safe. It's unsafe. And it should be stopped for public use. So accordingly, Konkan Railway has taken a decision to close this footover bridge with effect from 16th night, and it has been closed down for the passenger movement. In fact, in lieu of this footover bridge, we have constructed one new footover bridge which is wider than this existing one, and it is having a lift on one side and ramp on the other side. It is not having any staircase or anything. So there's a lift and a ramp on the other side.
So, and it's connecting all the platforms of the Madgaon station. So, and it's very convenient also, and it's not far off from this existing existing footover bridge, which has been closed down. So, passengers can very well make use of that new FOB for their movement. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार.